आणि गोय राज्याचे आदले मंत्री विजय बाब सरदेसाय आमच्या बरोबर आसा. सर नमस्कार आणि होकार तुमकां सगळ्यांत पयलीं. ताका ओपिनियन पोल आणि गोंयकारपण म्हणजे ताका गाळ दिसता अशें आमकां दिसूंक लागलें. ना जाल्यार 2018 ते 2024 मेरेन ओपिनियन पोल डे ऑफिशियल फंक्शन कित्याक करूंक ना? हे केन्नाच वायप आउट करूंक जावचें ना. यू कॅनॉट इरेज हिस्ट्री बट यू कॅन रिरायट हिस्ट्री अँड मॅनिप्युलेट हिस्ट्री. दॅट इज वॉट दे हॅव बीन डुईंग ऑल अलोंग अँड दॅट इज वॉट दे आर डुईंग इन गोवा. गोंयचो मुखेलमंत्री जे भायल्यान तोखेता आनी गोंयकारांचेर विरुद्ध उलयता. गोंयची बदनामी खूब जायत चल्ल्या. विकिल्ल्यो नोकऱ्यो अश्यो सामक्यो बाजारान नोकऱ्यो विकता म्हणून म्हजो चार्जूच आहा की हो सरकार गोंय व्हरून घाटार विकूंक सोदता आनी ताजे खातीर तांकां अस्मिताय म्हणटा ती लिपोवंक जाय. हें सगळें करप म्हणल्यार आमी कट्टेन नाक बडोवन जीव दिवप म्हणून. कित्याक आमचें नशीब फुटकें की आमकां अशें जे गोंयचे कांयच मोग नाशिल्ले लोक आज गोंयचेर राज्य करतात. पूण रिजल्ट येना. सगळे म्हणटा आमी इन्क्वायरी चालू आसा, आमी सगळ्यांक धरतले. मायकल लोबोन थंयच्यान काँग्रेसीन येवन परतो बीजेपीन पावलो. अजून तशें आहा कांय जावंक ना. तो म्हणटा टुरिजम वाडला आसतलो एक्सपोजिशना खातीर. एक मंत्र्यान सांगलां की 75 lakhs to 80 lakhs लोक आयले. 80 lakhs इज अ लॉट ऑफ पीपल.